मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. पण खाऊ ना खाऊणार आहे. सो ब्रेकफास्ट करता. आईजने ऑर्डर केला भाजी आणि पाव. आईज काय करला म्हटलं भाजी पाव ऑर्डर केला. चहा करता. मोमोज असलेले आई हा मोमोज स्टीम करताय पळ्यात. मोमोज खाता बरे हा फ्रीजन दवरलेले बरे उरताय पण इतले असा ही पण काढून दाखयत आले काली ती काजी म्हण इतले असा आयज काबार घातले. सो ती म्हणपाची आपण खाता म्हणपाली पाव खाऊ ना तिका पाव बी लायक नाही ताका मोमोज लायक. सो भाजी ऑर्डर केल्ले म्हटलें काय केल्ला कांयच. ओके सो च्या दवरता हांव. च्या आयदन म्हणजे स्विगींतल्यान ऑर्डर केल्ले हांवें भाजी आणि पाव. अशी पालो ऑर्डर कर पालो वचून हाडटा म्हणटालो पयलीं मागीर हांव पालो ऑर्डर कर. सो हांव पळय 3 भशेन भाजी एक सलाड मागीर हें बटाट आनी चणे 3 भशेन. शिवाक हेच लायक 3 भशेन खावपाक. हांवें सांगलेलें फक्त एकूच हाड म्हणून सलाड पण ताणें 3 भशेन ऑर्डर केलें. सो हें आसा हेचें ब्रेकफास्ट च्या आनी पाव जालें. चिनू खालें? चिनू कितें खालें? खंयचें खालें? रेड वायट की ग्रीन? ग्रीन खालें. तो म्हणटा हें टमाट सलाड मातशें गोड आसा. हें गोड आनी आंबट आसता न्ही हें. खंयचें हें खालें तुवें? हें खालें? अरे आवडलें? तूं मरे पाव सुका खायनाका. भाजी ना इल्ली धाकटे धाकटे गे रे पाव ते. जशी पाव बी कमी न्ही गो तांकां ते पाव बी कमी. तेंगे जशी पोळे काय चपाती अशे पाव खूब कमी तेंगे. पाव ते मेळटा न्ही गो. पाव ते मेळटा पण ती पाव तशी खायना. हाडात ना केन्ना हाडटा पाव ब्रेड बीन जाल्यार चिकन करी असलें तेन्नाच. पण ब्रेकफास्ट तेमी केन्ना अशे पाव बी हाडना न्हू रे. ते स्कुलाक वयता न्ही तांकां हे 2 म्हणजे तांकां 4 सुट्टा स्कूल. तांकां 4 सुट्टा तांकां हेवी ब्रेकफास्ट जाय पडटा. हाड जा हाड उठलो हाडले नाका उपाडणें उडू. तांकां 4 सुट्टा न्ही सो 2 टिफीन दिवचे पडटा तांकां ताका लागून. चल चाय पिता चला. सो शिवकाक सरले सोंपले हेजे मखानाचे मखाना रवा मखाना पातळ फोव घालून केल्ले न्ही सोंपले. बरें लायक जालें ताका. एक बनाना घातल्या पुरो. सो आतां जितली भयण आहा पळय तेच ताका खावयता तेच न्हायता. सो आयज ते वयता म्हणटा आयज तूं खावय म्हणजे आयज लास्ट तुका इश्वीक आयज लास्ट. हय फिनीश का सगळें. ओके चला आतां तुमकां खबर न्ही आयज भयण वयता. सो 1 सुमार आमकां भायर सरूंक जाय. 1:30 सुमार अशें बस आसा ते आसा जेवण काल दाळ आसा पळय अंडा भुर्जी कितें करता बेगीना बेगीना. सो म्हाजें न्ही तुमकां दाखयता क्रीब आनी हें पळयात कितलें व्हडलें जालां हें पळयात. मस्टर्ड सीड सामकें बेस्ट हा. बरें दिसलें म्हाका हें पळोवन. खूब व्हडलें जालें. अर्दें सुकपाक पावलें तें जस्ट उदक घातलां आतां. बरें दिसता. टायम जालो 12. जेवण सगळें रेडी आसा. दाळ आसलेलें कालचें. सो म्हटल्यार अंडा भुर्जी करया. अंडा भुर्जी करया म्हटल्यार 2 तांतीच पिड्ड्यार जालें. सो आतां न्ही अशें आयकलां की तांती सामकी डुप्लिकेट करता खंय अशें हांवें न्यूजार बी आयकलां. सो आतां न्ही तांती आमी खावपाकूच म्हाका मूड दिना. सो आसलेलें म्हटल्यार ऑमलेट करया म्हटल्यार जस्ट 3 तांती आसलेले. ऑमलेट करता. 12 जाली. एकाक आमकां हांगच्यान भायर सरूंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल 1:25 की 1:30 अशें कितें बस आहा ते. पण हांगा ट्राफिकाक लागून मातशें बेगिना भायर सरचें पडटा नाजाल्यार लेट बीन जायत कळ्ळें न्ही. एक दिसा जाल्लेलें आसा लेट पावले बस गेली. मागीर तांकां ड्रायव्हरान एकल्यान कॉल करून ते बसीक थंय वचून एक कडेन राव म्हटलें. मागीर आमी कार करून तांकां ड्रॉप केलें. अशें जाल्लेलें आहा. म्हटल्यार तांकां जेवून मातशी बस रेडी जावून सुशेगाद मागीर ऑमलेट करता. चिनू खाता मरे ऑमलेट हाड तूं एक भाजी घेता. हय घेता हय घेता जेव वाडता वाड. ओके मागीर जेव चल. बेगिना फ्राय करता. सो आमी सगळीं हांगा रेडी जाल्लीं आसा. आमी शिवा वाट पळयताले केन्ना येतलो आमकां व्हरपाक. तूं सगळें हायत रे म्हटला. हाय सो आमी रेडी जालां. एका भायर सरतली न्ही एका बसल्या न्ही. हय
इशू खूप उठलो त्या खबर वयता म्हणून तो वयता पळय पाय पडटा खंय बरो जाऊ चिनू आनी केन्ना येता कळोकूच ना आमकां कळोकूच ना दीस बेगिना गेले न्हू रे चिनू कळोकूच ना सो आतां आमी न्ही भायर सरचे आमी न्ही भायर सा तेच म्हणटा का मे म्हणे यो म्हणलें चिनू नाक रे नाक म्हणे आ कितें 2 दीस बरे भयणीन ताका नाळयले मसाज केले ममम केले न्हू रे हांगाच रावून सांग तसं या न्ही एक जाले तू 10 मिनटां उरला म्हणटा म्हाका टेन्शन हांगा ट्रॅफिकाचे एक दीस जालेले आहा आमचे एक्सपिरियन्स बस गेले सोडून मागीर शिव कार घेवन गेलो अमके तांकां फोन केले तो बस रावलो ताका लागून सो पयलीं तेंचे टायमींग आसलेले 1:45 आतां न्ही 1:35 अशी बस वडटा ताका लागून मातशें भंय दिसता एकदां पयलीं 1:45 म्हणजे दोनाक एक 10 मिनटां आसतना सुट्टाले आतां बेगिना केल्या हेंच्यांनी ताका लागून हांसता खंय वयता तुका व्हरना हेका भायर भोवंक जाय म्हटल्यार हॅप्पी हय पळयता पळय चिनू चिनू हे आवाज करता इश्वी खॅक खॅक करून पळयता पळय दार ओपन की कळटा तुका न्ही आमी वयता म्हण भायर येतना भयण एक घेवन येयल्ले वयतना आनी एक पोटली म्हणजे काय अशी दिवना हांगच्यान तेणी एमेझॉन वचून थोडेशें सामान ऑर्डर केलेले कपडे बी धरपाक रॅक बीन ऑर्डर केलेले सो तेच आनी कांय ना या न्ही खूब जाणां कमेंट करता की भयण शांत उलयना म्हणून ते उलयना तुमकां तेजो आवाज सुद्दां आयकूंक वचना इतले शांत ते सो म्हटलें मोबायल बीन घेतला कितेंय विसरलें आतां मोबायल मात विसरूंक जायना हय रे चला सो पावली आमी बस स्टँडार बस न्ही थंय रावला जेयता तो ड्रायव्हर ते वचून रावया म्हटलें कित्याक खबर म्हाका न्ही लोक चड दिसता हैसर मागीर तांकां आमी बसोंक सीट मेळचें ना न्ही आसूं या आमी थंय रावया यो सो हांगा रावता बस शिव वयता खंय बॅग घेतला कुमटा वयता सो पयलीं बस येयली की न्ही हांव चडटा वयर आनी सीट धरता नाल्यार न्ही लोक सगळे दुखलता मागीर सो बस आयली सीट धरलें हांवें एक पोटलो वयर दवरला चिनू बाय मार सगळ्यांक सो भयणीन तुमकां बाय केला सो एक्चुली बरें पडटा ट्रेनीन ट्रेनीन कितें जाता खबर आहा मडगांव वच हांगच्यान सामकें तें मातशें भिता एकटे ट्रेनी वचपाक इफ भावोजी बीन आसलें ते ट्रेनी बरें पडटा आनी तांकां तें बरें कुमटा घरा फुडें ट्रेन आसा सो हांगासर मातशें प्रॉब्लेम सो बसीन आतां 6:30 पावतले ते सो आजून न्ही बस सोडूंक ना टायम आसा म्हण आमी भायर सरली 15-20 मिनटां आसा तें बाबा वच संपालें सो आमी वयता घरा सो टायम जालो 5 आयज आमगेर कोण येवपाचें आसा आमची फॅमिली येवपाची आसा हें कोण ते तुमकां कळ्ळां आसतलें थंबनेला घातला हांवें ओके सो जस्ट तुमी कॉल केल्ली की जेता म्हापशांतल्यान भायर सरला खंय म्हटल्यार हांव उठलें बसलें मातशें आड पडलेलें हांव येशवी न्हिदला अजून उठोंक ना हांव आत्तां येयलो ट्युशनांतल्यान ओके मागीर मेळत तुमकां शिव गेला इव्हेंटाक जस्ट लागीत आहा इव्हेंट परवरी ताका सांगला हांवें मातशें यो म्हटलें एटलिस्ट ताका मेळपाक तरी यो म्हणलें ताका येता म्हटलां ओके सो फायनली आमच्या घरा आयिल्ली आसा K2N फॅमिली हिमी न्ही एक व्लॉगर आसा हेंचो एक चॅनल आसा म्हटलें तुमकांय मातशें शेअर करया ओके तो हेंच्या चॅनलचें नांव आसा K2N फॅमिली सायडीन घालता हांव
त्यांच्या चॅनलला तुम्ही वचात, त्यांचे व्हिडिओज पळयात आणि भरपूर मोग दाखयात आणि चॅनलला सबस्क्रायब करात. त्यांच्यानी खूप बरे बरे व्हिडिओ असतात. तेमी असता भायर कित्याक लागून हांव शेअर करता की थोड्यांक हें खबर आहा K2N फॅमिली कोण ते थोड्यांक खबर आसना. ताका लागून म्हटलें तुमकां सांगया म्हटलें आणि त्यांच्या सायडीक हांवें पेज घातला K2N फॅमिली. त्या चॅनलाक लाईक करा, शेअर करात आणि सबस्क्रायब करात आणि भरपूर मोग दाखयात. तू गोटे केलं बरं दीदी यू डिड इट तू केला हां कोण केलं रे हां मम्मी केला आणि तू किती केला डेकोरेट करा क्रिसमस ट्री सो नाइस ब्यूटीफुल यू गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस थँक यू आई तुम टीव्ही पळयताले सो आमच्यानी फायनल फॅमिली हांकां हांव गेस्ट म्हणना आमची फॅमिली आयिल्ली आसा. तुमकां न्ही इंट्रोड्यूस करपाची गरज ना. आमगे फेमस आहा K2N फॅमिली. हे पळय सगळे आयिल्ली आसा. सगळे हाय म्हणा. से हाय. से हाय. हॅलो. किती म्हणता सी विथ मी कसं तू हां सर व्हेरी नाईस काय ना एव्हरीथिंग वॉज नाईस सर भितर आम्ही सोदयले गुगलला म्हणले मोत्याच्या कशें वतलो येतो म्हणले ना बरी दिसली हा तुम्ही आयले खरेंच. हांवें चिंतोंक ना की तुम्ही येतली काय ना की बिझी आसता न्ही. आसूं बरे टायम काडून आयले ते व्हडले ते बिझी आहा शिकपाचे टॉयज घेवन आसूं. गुगल पुंयच्यान सो हांगासर आमी बेबी बरे एन्जॉय करता. ताका न्ही हांगासर जायना बसपाक. सो हांवें म्हटलें तूं वयर बस आनी केक खा. हांव दवरता हांव आमगेर दवरता ओके. इशू ते व्हरता खंय. I related so much and that's why Shivali Kumar and she is my favorite. She is like very family person. No, Papan no. Thank you. Okay, hands up. तुकाच भिता. Hands up बोल with us. Hands up. Oh, police भी गोती किती देगा? ना. CID भी दावा कर फिर. हेलो तो. अभी हसलो. अरे. तू काळे घाल. I don't say nothing. This week, darling. क्या बात है दादा के अंदर वो दादा तू क्या दादा तो यूट्यूबर मेरे तो भाई हां तो यूट्यूबर मेरे यार ओए से आता असलो तो गो प्रोफाइलर रबड़ Hey, hi. सो जायते टाइम बसली आम्ही उलयली. सो आतां वयता म्हणटा. बेबी सी इज लाफिंग तुका लाईक जाता तो काळे गाणं लाईक जाता कोण रे आयले ताका ताकद येयले पावर येयले. ती मोठी न्ही दोगांय भिवयताली न्ही. ते खिची मारते आणि ओ खेळ किशा तू हांगात राव किशा तू हांगात राव आमगेर. तू आनी वचनाका. नो डोंट गो नो नाका ताका वन्नाका. stay ताका here. वन्नाका. शी बाबा. You want to stay? You don't want to stay? Stay, but Angel is going to stay here. या नो रावता मुगो. ओके चल आतले तोंड पळय तेजें तोंड पळय. Hi, good 36 boy. का आकडा. This week, darling. This week. कोण रे. Hi, darling. सगळी म्हणटाली मोकारोट म्हणत ते करोट नाही म्हणटा. आता हॅपी आलो हे पळय हे आयले अबे ये Put down. हांगा वर्ल्ड वॉर चालू आला. वर्ल्ड वॉर. म्हाका हो जायो. हां तू जाय. बाबा हांगा वर्ल्ड वॉर चालू आसा. तो पळय आपण पळयत ना म्हणटा. हांव इसलो चल बाय गो टाटा चल बाय. बाय तो पळय नादिया. बाय या मराने बाय. ताका राग येयले बाबड्याक राग येयले. ए ताका रडे नाका.
तुमचे मेला बारीक शे थँक्यू बाबाच्या नेमिंग सेरेमनीचे ते हा बाबाचे नेहमी तुमचा आपोआप नाही की बाहेर असता ओके ओके तू कर आणि येऊचे परत आणि येऊचे बरे दिसले येले खरे थँक्यू शिव येस वेलकम थँक्यू आमका पहिलं म्हणून तुम्ही मॅडम आमचं बहुत पहिलं बदल थँक्यू सेलिब्रिटीज मुंगो नाही ना यार यू टू ऑल्सो यार सेलिब्रिटी ना सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी ना आपण तुम्हाला तुम्ही किती लोक लाईक होते ते हा लॉट ऑफ पीपल खूप लोक लाईक लॉर्ड ऑफ टीम पासून They always तुम्ही pick good. मागे तृप्ती टीम टाम सोड याला थँक्यू सो मच यार गुड व्हॅल्यूज फॉर देअर दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट थँक्यू आणि येऊचे परत तुम्ही म्हटलं का राव म्हटलं यांच्या हांगासर पण ते खेळता नक्कीच आता त्याचं एजीचं नाही त्याक लाईट नाही जाय खेळता लागते नाही जाय ना यांची बारा जाईल ना ईशा that's for you ये slow येऊचे मॅडम बदल कशी तू बरी करून होय गिव्ह हिम ब्लेसिंग तुमची ड्रेसिंगच आणि काय ना खा ड्रेसिंग द्या God bless you बोलो जाओ वर ऑलरेडी रोकडो मेट तू काम परत येऊन ओके आता नेक्स्ट स्टेटमेंटला तो सर धावला होय धावून असलो नाव पालवतो येस बाय कर नदिया थोड्या बाय म्हण तू ते हेवी आते बरे को ना इंजल मोग असू कशी असे तुम्ही आवाज देवा आता तळातला आवाजच आहे ना कशा असता तुम्ही म्हण ग दिस विल लाईक या आम्ही सगळी बरी असा आम्ही बरी आ सो जस्ट मी गेली आता आणि तुमका सांगू इतले बरे दिसले एज युजल उलोवपाचें खूबच आहा पण टायम ना हय का न्ही तेमकां वचूंक जाय तुमी रावता न्ही फोंडा सो बरे भशेन गेले टायम हांगा 7:30 जाली म्हाका इतलो भंय कित्याक हांगा ट्रॅफिक आसता न्ही ताका लागून म्हणजे ताका सावकाश चल म्हटलें आनी खूब बरी दिसलें चिंतूंक ना की तेमी आमगेर येतली म्हणून म्हाका सांगलेलें ती आमगेर येतलें म्हणून पण व्हिडिओचेर आमी पळयलेले आमी ताका व्हिडिओचेर पळयता इतली बरी फॅमिली आनी ते 2 चेडूं इंजन आनी ते धाकटे आवय सामके जॉली भुरगे सामके इतलें एन्जॉय केलें आमी खूब बरी दिसलें सांगला आनी नेक्स्ट टायम केन्ना येयले तेन्ना गोंयान या म्हणून जेवपाकूच कळ्ळें न्ही आनी हांगासर चॉकलेटी आवय दाखयता तुमकां सांगासर ब्रेथ हे म्हाका लायक जाय सारकें म्हाका दिसता लॉलीपॉप हा भितर हय सो हे ब्रेथ हें आसा पोर्टेबल मिल्क फ्रॉथर ओके थँक्यू आं नादिया तूं इतलें सांगलें हांगा इशुका कपडे खूब सॉफ्ट सारके न्ही बरें जालें तुवें व्हडलें हाडलें तें मागीर घालूंक मेळटलें आनी हें ताका घालपाक खूब लायक जालें हें पळय इशू तुका हाडला काय नाका आसलें आमकां तुमी आयले टायम काडून तेच व्हडलें आमकां गिफ्ट नुशिना हय खरेंच आं इतली बरी लोक आसा जॉली खूब आमी उलयले बरी दिसलें ओके तो चला हो ब्लॉग मी हांव हांगाच एंड करता तो व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर इशवी रेडी जालो पळय नादिया त्याने घातले बरी दिसता न्ही गे पुरा कान बीन बरे पॅक जाता न्ही नेक्स्ट टायम ताका भायर आमगे नासलेले आं आमगेर एक अशें आसलेले ताका टायर्ड जावपा लागले आमी आनी खंय भायर वयता थंडी पडना सो हें सारकें परफेक्ट आहा नादिया हें पळय सारकें परफेक्ट आहा क्युटी दिसता तर बाय म्हूण सगळ्यांक आतां न्हीद येयली ताका आई बाय